नमस्कार, येवकार तुमका। आज सकाळी आमकां एक बातमी आयली की आम आदमी पक्षाचे यूथ लीडर सिद्धेश भगत हांणी राजीनामो दिलो। आता आम आदमी पक्षाक जी गळटी लागल्या जिल्हा पंचायत निवडणुके उपरांत ते आमकां दिशिल्ली खंय तरी थांबतली, कारण आम आदमी पक्षाचे नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्ले आनी आम आदमी पक्षान परत पक्ष स्ट्रेंथन करपा खातीर काम केल्लें आसा। सिद्धेशाचें रेजिग्नेशन हेज कम एज अ शॉक। आता ताणें रिजायन कित्याक केलें तेजे पासून फुडली कितें ताजी वाटचाल आसतली ते उलोवपा खातीर खास करून आमी आमंत्रीत केला सिद्धेश भगत आनी ताजी फर्स्ट एवर इंटरव्यू आफ्टर रिजायनेशन एक्स आप लीडर। टेल मी जालें कितें एक्झॅक्टली? बेसिकली कशें आसता, वेन वी जॉयन अ पार्टी जी हांव 2022 1 जानेवारी जॉयन जाल्लो, आमी अशें जॉयन जाल्ले की वी वॉन्टेड टू मेक सम चेंजीस. वी हॅड सीन दॅट इंडिया अगेन्स्ट करप्शन मुवमेंट, वेगवेगळे मुवमेंट आशिल्ले ते पळोवन अशें एक स्फूर्ती येता पळय एज अ युवा, जेन्ना तेन्ना सरपंचूय आशिल्लो, तेन्ना जॉयन जाल्लो तेन्ना एक खंय तरी गांवांत वेगळे करतले, एक नवो विचार मांडटले, लोकां कडेन व्हरतले आनी सांगतले. आनी तेन्नाची जी आप आशिल्ली, जे आयकॉन घेताले, तुमकां जाय तशें करताले, किंवा ते आमकां लक्ष दिनाशिल्ले म्हणून आमकां जाय तशें करपाक मेळटालें, तुमचेर लक्ष नाशिल्लें म्हणून तशेंय आसपाक शकता. सो बेसिकली जेन्ना आमी आतां कामां करताले, आप ड्युरींग इलेक्शन एक आसता आनी आफ्टर इलेक्शन एक आसता. ते तुमी पळयलें आसतलें एज अ मिडिया पीपल, यू मायट हॅव नोटीस. आतां कितें जालें म्हणटकच एक नॅशनल वायस प्रेसिडेंट आसून युथाचो, किंवा स्टेटीचो चीफ स्पोक पर्सन आसून, किंवा स्टेटीचो वायस प्रेसिडेंट आसून तुमी पळयलें आसतलें खूब जाण लोक आयले आनी गेले. 2022 ते 2026 म्हणल्यार खुबशे लोक आयले आनी गेले, आमी थंयच रावले, म्हणल्यार हालूं ना. हेज्या पयलीं आमच्या मुखार खुबशे पयलींचे लिडर्स आसा किंवा कार्यकर्ते आसा. आमी जेन्ना रावले तेन्ना आमचें जें म्हणणें आसता, वी हॅड आमचे गोंयकाराचे मदीं केन्ना भेदभाव जावना गोवन लिडर्साचे मदीं. आतां समज गोवन लिडर कोणी आसा, आतां जावं तो आमचो वाल्मिकी बाई जावं, तो आमचो जावं संदेश बाई जावं, कोणी जावं, आमचे मदीं केन्ना भेदभाव जावना किंवा उलोवप जावना एग्रेसिवली, आपट फापट जावना. बट जे हे दिल्लीचे कोण येताले आनी आमकां सांगताले, तेन्ना आमकां एक कितें आसा, आमी गोंयकार म्हणटकच आमकां तूं आमकां कित्याक सांगतलो, आमकां गोंयान कितें करपाक तें आमी करतले, गोंयान कितें सारकें जाय तें आमी करतले. तूं चॅट जीपीटीचे समज घातले वॉट गोवा निड्स, ते एक्चुअली गोवाक निड्स जाय म्हणून आसपाना. ते चॅट जीपीटीक कितें कोणीन घातला पळय तेजें कळटलें. आतां म्हाका समज रस्त्याचो इशू घेवपाक, म्हाका समज उदकाचो इशू घेवपाक, म्हाका समज लायटीचो इशू घेवपाक, म्हाका घेवपाक जाय, कित्याक आमच्या लोकांक त्रास जाता. तुमी आमकां ते स्क्रिप्ट बरोवन, किंवा तुमी समज सांगले हेजेर घेया तेजेर घेया, म्हाजें मत आसपाना. म्हाका एक एकदां दिसपाना की हे इशू आमी केन्ना घेतले आनी इट इज नॉट डेट ऑफ कन्सर्न टू गो रेलेवंट उरना तेच. सो आमचे मदीं ते केसकिसांव जावप, कुसकुसांव जावप, मदीं धडवप, फायदना धडवप, ते म्हाकाय जमूना. ते म्हाकाय, आमी कशें म्हणटा ते वर्रात, गेले जाल्यार गेले, उलयले मेकळे जाले, मागीर कितें जाता ते फाटल्यान, ते कितें आसा ते मागीर फाटल्यान पळोवपा जाता. ते आमकां ते बरोवन दिले, हे मुद्द्याचेर उलय, त्या मुद्द्याचेर, ते आमकां कळपाना. गोंयकारांक कितें आसा, रॉंग दिसले सडीतोड जवाब दितले, मागीर कितें आसा, फर्स्ट वी डू एंड देन वी थिंक. सारकें हांगा पूण केन्ना तूं बिझनसान आसा, आयटीन आसा, तूं पयलीं थिंक करता आनी मागीर एक्झिक्यूट करता. आमी कितें गोंयकार, जे मुद्दे गोंयकाराचे अगेन्स्ट आयले, गोंयकाराचे जेन्ना अगेन्स्ट आसले, फर्स्ट वी डू एंड देन वी थिंक, अरे केलें मरे तें, आतां तेजें चिंतप कितें, केलें न्हू, गोंयकारा खातीर केलें, आपल्या भावा खातीर केलें, सो केलें. मनांतल्यान हय ना, मनांतल्यान काळजांतल्यान करून जालें आमी. मागीर तेतूंत भितर आमी एरेस्ट जावं, तेतूंत भितर आमची केसी पडों, तेच्या भितर आमचें हें करूं, आनी तें आमकां जमना. मेन म्हणटा तें आतां कशें आसता, आपणे ये क्यू किया, हांव केन्ना म्हणटा केन्नाय आमकां फोन मारून तापया तरी रॉंग केल्यार, सांगना जाल्यार ते तापोवपा तरी जाय न्ही आमकां, ए क्यू किया, ओ क्यू किया, तेंय ना. म्हणल्यार कितें सांगताले तुका उलय तशें म्हणून काय सांगिनाशिल्ले? पळय, मेन म्हणटा तें हांव तेंचें केन्ना आयकून घेवना. डे वनाच्यान अमित पालेकराकय खबर आसतलें, डे वनाच्यान आयज पर्यंत हांवें तेंचें एकूय आयकून घेवना. तुमी पळयलां आसतलें बीजेपीचे बुराक जेन्ना चालू आसताले तेन्ना हांव दुसरोच इशू उलयतालो, जे जेन्युइन इशू चलताले ते. कित्याक ते तशें ते लेटरां बरोवन समज बुराक सॉल्व जाताले जाल्यार आमी आयज कितलीं लेटरां बरयता आसले. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे रस्ते पाड तेजेर रस्ते बरयता आसलो, लायटी पळोवपाक तेजेर बरयता आसलो. ती लेटरां बरोवन जायना. ते कशें जावपाक, सिग्नेचर आतां हांवें तुका सायन मारून दिली, ते बुराक पॅक जातले, एक्शन जावपाक ताजेर. तेजेर कितें जावपाक, वचोन बसया थंय. म्हाजें म्हणणें कितें आसलें, बसया ऑफिसान वचोन घालया धेंगसो, बॉब मारया. तुवें म्हाका पयलें आसतलें जेन्ना जेन्ना एजिटेशन आसतालो तेन्ना गांवां ग्रावंडार आसतालो,
ते सायनींग बिनींग म्हणटा पळय ते कॅम्पेन बिम्पेन रन करपा ते आमकां कळना. आमकां सडी तोड जवाब या घेराव घालया तेन्ना आमकां मागीर ते पुलिसान व्हरोन भितर घालूं ना घालूं. सो ते तुका मान्य नाशिल्ले तांचे ना थोडी स्टायल ऑफ डिप्लोमॅटीक फंक्शनिंग. ना डिप्लोमॅटीक पॉलिटिक्स जे आसा जे पेपर आनी पेनाचेर चलता तेतून हांव चडसो बिलीव करना. तुवें भिवपा जायना केन्ना उलोवपाक. फ्रिडम ऑफ स्पीच आनी एक्सप्रेशन ही तुजी कॉम्प्रेस जावपा जायना. कोण कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो. एकूच जाल्यार एकूच डिपार्टमेंट धरून चल्ले, तो जाल्यार तोच डिपार्टमेंट धरून चल्ले, वो जाल्यार वोच डिपार्टमेंट धरून चल्ले. मल्टिपल इश्यू फेस जाता लोकांक. आयज रस्त्याचो जालो जाल्यार फाल्यां आनी कसलो जातलो. म्हणल्यार तो तुवें सोडपा मेळना. आयज रस्त्याचो इश्यू घेतला आनी फाल्यां लायटीचो मेजर इश्यू जालो ना बाबा हांव तो घेवपाक शकना, हांव रस्त्याचोच चालू दवरला तेजेर घेतलो तेजे बारीक पळय तें जायना. फाल्यां हो इश्यू तूं सायमल्टेनियसली चालू दवरून तुवें सायडीचो इश्यू चालू दवरपा जाय. म्हाजें म्हणणें तें आशिल्लें. बेसिकली थंय तुका प्रॉब्लेम ना जावपाक लागलो. बेसिकली प्रॉब्लम म्हणल्यार सी यू कांट बी इन अ एनवायरमेंट वे यू आर इंडिविज्युअल. टीम वर्क ना. तेतू भितरच आनी एक ग्रूप, तेतू भितरच आनी एक ग्रूप, तेतू भितरच आनी एक ग्रूप. टीम आसा म्हण आयकलें आम आदमी पार्टीचे. कसली टीम आसा आनी खंयची टीम? व्हॉलंटियर्स येता, वर्कर्स येता, खंयचे ते टावन हॉलाक येयल्ले ते? म्हाका पॉयंट मारलो आदी. ना तूं म्हाका सारकें म्हाका क्लियर कर खंयचे येयल्ले ते. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी व्हॉलंटियर घातलेले आनी वर्कर्स घातले आनी दे आर लायक व्हॉलंटियर्स घातलेले वीच यूज टू गायड दी लिडर्स, लोकल लिडर्स. तांणी प्रत्येक कडेन हेल्थचे खातीर तांणी हें सुरू केल्लें. आय फॉरगॉट द नेम. एक सिंपल गजाल आमी अंडरस्टँड करपा जाय. व्हॉलंटियर काळजांतल्यान जे येता ते व्हॉलंटियर. हांव तांकां व्हॉलंटियरूय म्हणपाक सोदना, ते फॅमिली म्हणपाक शकता. एक पक्षान एक फॅमिली आसपाक शकता. एक आनी गोंयकाराच्या मोगान जे येतले ते गोंयकाराच्या मोगान येतले. तांकां व्हॉलंटियर ते खंयच्याय पक्षान आसूं तांकां गोवन आयडियोलॉजी जी मॅच जाता ते येतले. सो म्हाका एक म्हणणें आशिल्लें की आतां व्हॉलंटियर आयले की तेमी लिडरांक कितें जाय. पूण ते येताले दिल्लीच्यान व्हॉलंटियर येता आम आदमी पार्टीचे ते पयलीं सांग की ते येता आनी काम करता. व्हॉलंटियर आर गोवन्स टू बी फ्रँक इनफ. भायल्यान कोण ते येनाशिल्ले. कशें येता येना ते तुमकांय बरें खबर आसतलें. सो बेजिकली म्हाजें म्हणणें कितें, जे व्हॉलंटियर येता आयिल्ले आसा किंवा गोंयचे आसा तेमी त्या एरियान जे रेप्रेझेंटेटिव्ह केल्ले आसा तांकां आतां फाल्यां तुज्या गांवान आयले. तुजे गांवाचे प्रॉब्लेम तुका खबर आसतले काय शेजारच्या गांवांक खबर आसतले? तुका खबर आसतले. नॅचरली तुज्या गांवान आयला ताका विचारपा तुज्या गांवान कितें प्रॉब्लेम आसा. हेल्थ आसा? तुवें म्हणलें ना आमकां हेल्थ प्रॉब्लेम ना, आमकां रस्त्याचें आसा. आतां तुवें कित्याचेर काम करपाय? रस्त्याचेर काम. तुका समज फोर्सफुली हाडून क्लिनीक घातलें तूं म्हणटा अरे थंयच्यान अर्द किलोमिटर 1 किलोमिटर ऑलरेडी हेल्थ सेंटर आसा, हांगा क्लिनीक घालून कितें करया. सायडीन 4 डॉक्टर आपल्या गांवचे आसा, तेय म्हाका गाळी मारतले तुवें आमच्या पोटार हाडयलें म्हणून. ते क्लिनीक थंय आसा ते म्हणटले आमी घालून. सो ते हांव कितें म्हणटा, म्हाका समज स्वीट खावपा जाय, म्हाका स्वीटूच दी. म्हाका तिखट कित्याक खावयता? आनी म्हाका समज तिखट खावपाचें आसा जाल्यार म्हाका स्वीट कित्याक खावयता? सो वी हॅव टू अंडरस्टँड की लोकांक कितें जाय तें. बेजिकली सी दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, नो डावट. ते काम करता. इनडायरेक्टली हेल्थ सेंटर कोणाक घातले? लोकांच्या खातीर घातले. व्हॉलंटियरा कडेन लोकां कडेन पावयले की मिटींगे आपय आमचे आयकय ते काम करता. बट हांव कितें म्हणटा, कितें जाय तें दिया. तांकां कितें नेसेसिटी आसा. तुवें इनॉग्रेट केल्लें नावेली. तशें आतां म्हाजे एरियान इनॉग्रेशन आसा क्लिनीक वेन युआर इनचार्ज ऑफ दट कॉन्स्टिट्युएन्सी. पार्टीचो प्रोटोकॉल खंयचेय जावं तो बीजेपी जावं, काँग्रेस जावं, आप जावं, गोवा फॉरवर्ड खंयचेय जावं, तेन्ना तुका आपयलो एज अ इनचार्ज ऑफ दट कॉन्स्टिट्युएन्सी यू हॅव टू गो. बट बिफोर गोईंग तूं तेच्या पयलीं कितें म्हाका तुवें बारीक नोट केला आसतलें सगळ्यांक की लास्ट फेजीन आमचे नावेलीचे इनॉग्रेट जाला आसतलें. पूण गेले तुवें इनॉग्रेट तेन्ना तुवें पार्टीक सांगूं ना की म्हाका हांगा हेल्थ सेंटर लास्ट टू चॅक कर. आमी सुद्दां सांगिल्लें. हांवें म्हाजें म्हणणें कितें आशिल्लें, म्हाका समज हेल्थ सेंटर जाय जाल्यार दवरले आनी रुमडामोळ ही 2 पंचायतीचे मदीं जाय. कित्याक? त्या एरिया कडेन हेल्थ सेंटर ना सारकें. आनी हेल्थ सेंटर आसा ते कुर्तोरी आसा आनी एक आसा ते बारीक आसा. थंय समज आमी घालता फ्री चॅकअप दिवपाक जोराचें कितें जाता, प्रेशर चॅक करून ना जोर चॅक करून ते घालता जाल्यार थंयच्या लोकांक खंय तरी जाणटेल्यांक किंवा सिनियर सिटीजनांक ते बऱ्या पडटलें, लागीं पडटलें. बट डालनाय हें थंय शॉप मेळना म्हणून आनी खंय घालप हें सारकें न्ही. म्हणल्यार एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हेल्थ सेंटर आसपाक जाय. आतां तो बाबलो खंय घातले फायनली नावेली आकेंबाईज आनी नावेलीच्या पंचायतीचे बॉर्डरीचेर. हांवें मागिल्ले दवरलेचे आनी रुमडामळाचे हेजेर. थंय तांकां शॉप मेळूना.
हम्म. खुबशी गजाली असतात. शॉपां थोडी दिता, थोडे दिना. पार्टीच्या कामा खातीर थोडी सम पीपल डोंट वॉन्ट टू एंटर इन टू पॉलिटिकल फ्रेम्स. कळ्ळें हय तुका? सो एवरी टायम आमी राजकारणांत जॉयन कितें जालां लोकांचें बरें करपाक. तुजे कडेन सगळें समज हेल्थ फॅसिलिटीज बरी आसा आनी तेजे कडेन हेल्थ फॅसिलिटीज बरी ना, जाल्यार तूं कोणाक दितलो? कोणाक बरी ना तेंकां दितलो. तूं थंयच्यान आतां 2-3 किलोमिटर चलोन थंय येतलो आनी मागीर घालतलो तें जायना न्ही. कॉन्सेप्ट बरो आशिल्लो हेल्थ, नो डावट. तूं फ्री जागो दिता. रोंग आशिल्लो म्हणटा. जागो रॉंग आशिल्लो. सो मागीर तुजें चिंतलें केन्ना तुवें की बाबा चल ओके इनफ इज इनफ, सद्या चल्ला पळय ना, तशें इनफ इट इज इनफ. बिकम्स लायक पाशेस कार्ड बरोबर काडपाक मनशाक जाता. कितलो काडटलो मनीस तूं पाशेस? सगळ्यान चड काडलेशें दिसता बाकीच्या मदीं. हांवें 4 वर्सां सुमार 4 वर्सां 2 म्हयने काडले, 1.5 म्हयनो बी काडलो. अमित पालेकर बी सोडून गेले ते दिसांनी तुजें नांव येतालें तूं वतलो म्हणून. ना, कितें जालें तें एक्चुअली बेसिकली अमित भाईन जेन्ना रिजायन केलें, दॅट टायम ऑल्सो आय थॉट की या आय स्टील नीड टू बी, कितें जातलें नाल्यार बेश्टे सगळे सोड बरोबर सोडले. तेन्ना ते सोडून तरी लक्ष मातशे दोळे ओपन जातले हेंचे काय ते तरी पळोवया म्हटलें. तरी पूण म्हाका दिसता तें फाटल्या इंटरव्यून अमित भाईन सांगिल्लें की आपल्या अजून कॉल करूना म्हणून. हय पयलीं करूना आनी आतां. आनी म्हाकाय तसो काल आतां झेड पी इलेक्शन जातकच फाटल्या दिसांनी एक जाले 10 दीस तेच्या पयलीं एक कॉल आयला. ते बी आमचोच गोंयच्याच लिडराचो आयिल्लो. आनी आयज सकाळीं आयला 2 कॉल. आज सकाळीं कितें आयलें बोवाळ जालें की तूं सोडटा म्हणून. ना, ते कितें जालें काय म्हणल्यार हरशीं हांव पार्टी ऑफिसान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी हांव भायर कित्याक येता काय म्हणून आयज. आं ताजेर. आनी नाल्यार एक तर तेमी ते मनार घेतला आसतलें सगळें सोडून वता म्हणून हो एकटो सोडून वता आसतलो म्हणून. सो ते जाता आजूच न्ही. पूण तुजी बातमी लीक जाली आसतली तूं सोडटा म्हणून. ना, बातमी हेका एक्चुअली कोणाकूच कांयच खबर नाशिल्लें. हांव रातचो म्हणजे इट वॉज लायक आय एम थिंकींग फॉर इट कंटिन्युअसली. आयज चेंज जातलें. आतां हो सोडून गेलो न्ही, आतां चेंज जातलें. हेंकां कळ्ळां आसतलें आमची मिस्टेक जाता, मागीर चेंज जातलें. अरे सगळें सोडून सोडून वता पूण सिस्टम चेंज जायना. सो तुजें कारण कितें? कोण म्हणटा अलायन्स जायना म्हणून सोडलें, कोण म्हणटा जिल्ला पंचायतीक लागून सोडटा, कोण पळय, म्हणटा जिल्ला आमकां. पंचायतीक म्हणल्यार एक सिंपल गजाल. जेन्ना हांवें तेंचे कडेन उलयलो की आमकां हारोवपा समज बीजेपीक जाय जाल्यार वी हॅव टू कम युनायटेड. दीस वॉज माय स्टँड फ्रॉम डे 1. युनायटेड इन्क्लुड्स काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आरजीपी, हय, सगळ्यांनी एक RGP. बरोबर रावपा जाय. सगळेच. म्हणल्यार म्हाजें कितें आशिल्लें, तुमकां हारोवपा जाय न्ही. हम्म, कोण 200 मतांनी हारता, कोण 500 मतांनी हारता, कोण 2 मतांनी हारता. हम्म, तें जावपा येना. तुमी समज म्हणटा की आनी वता ते आनी मेजर कितें, आतां हांव ह्या दिसांनी लग्नाचो सिजन चालू जालो हम्म, आनी हें कित्याक सांगता सांगता तुका. लग्नाचो जेन्ना सिजन चालू जालो, सकाळची लग्न अटेंड करता हांव, सांजची काजरां आनी शादी अटेंड करता हांव. सो दिसाक एक 2 लग्नां 3 लग्नां, एक एकदां 4 लग्नां आसतात. वीश करून जेन्ना हांव हात दिवन भायर सरता कोणाकय, अरे बरो उलयलो हां म्हणटा तूं, मुद्दो सारको घेतला. पार्टी सोड रे. हें आनी कितें. कंटिन्युअस आतां 15-20 दीस म्हयनोभर हांव आतां एटेंड करता. सगळे उलयता जेवणार हांव बरें जेवता बी. भाई ती सोड रे पार्टी, ती कितें घेवन बसला. एक तर इंडिपेंडंट बस रे. हम्म. आमकां समज कोणाक बीजेपी कॅन्डिडेट आवडना, आतां आमी कोणाकय मारपा सोदता, आमी काँग्रेसाक मारपा सोदना, आमी आपाक मारपाकूच सोदना म्हणटा ते. हां, आमी तुका मारपा रेडी आसा की तूं आमचो. पण आपाक नाका म्हणटा ते. इंडिपेंडंट बस म्हणटा पूण आमी आपाक मानना म्हणटा. हांवें म्हणलें हें कसलें आनी. आतां हें कंटिन्युअसली जेन्ना हें चालू जालें, कंटिन्युअसली हें आतां वता थंय म्हाका तेंच, तूं मनीस ह्युमिलेट जाता. हम्म, बर्थडेकूय गेल्या ते, लग्नाकूय गेल्या ते, कॉफी शॉपारूय गेल्या ते, खंय गेल्यार. देवळांनी उत्सवाक गेलो, स्टेजीर बसला चीफ गेस्ट म्हणून, सायडीचोय सांगता हें बरें केलें तुवें आं, ते सोड रे पार्टी. म्हणल्यार इट बिकम्स लायक हांव जेन्ना पार्टेक सांगपा सोदतालो की सायबा आमी हें चेंज करपा जाय, लोक आमकां सांगता पार्टी चेंज करपा जाय, लोक आमकां येवन सांगता पार्टीन हें चेंज करपा जाय म्हणून सांगना. पार्टी लोक चेंज करपा जाय. आमकां लोक सांगता तूं पार्टी चेंज कर. सो अलायन्स करपा जाय म्हणून तुवें पार्टीक सांगिल्लें. सी वी वर अमित भाईकूय सांगिल्लें हांवें, स्पीक टू हाय कमांड, बिकॉज समटायम्स वी कांट स्पीक टू हाय कमांड. कित्याक तेंचे म्हणणे वेगळे आसता. मागीर तोंडान भासाभास जाली कितें जालें. ह्यो हायकमांड इज आतिशी आनी अरविंद केजरीवाल. सी वी हाय कमांड नॉट माय, यो म्हणला म्हण तुवें. म्हणजे देन रे. यो आतां खंय म्हणला. आसा? म्हाजे हायकमांड सदांच हांवें एक सांगता तुका, हांवें हायकमांड डे 1च्यान गोंयचे प्रोजेक्ट घेतिल्लो आनी हें म्हाका सगळ्यांकूय खबर आसा. झेडपी इलेक्शनाक लोकांनी नोट केला. देन युअर हायकमांड वॉज देम. सो उलयलो आमी अमित डिस्कस पालेकर. करताले. हांव अमित पालेकरा कडेन खुबदां डिस्कस करतालो, भाई हें जमना रे, हें पटना रे, हें कितें खंय कितें करता आमी. म्हाका कॅल्क्युलेशन कळटा, जमता हें आमकां. ते दिल्ली कशें जाता 50 बिहारचे,
50 युपीचे, 20 हम्म. काश्मीराचे, 100 पंजाबातले, ते मेळोन मागीर थोडे दिल्ली जाता ते, हम्म. कळ्ळें तुका? मागीर थंय तें चलता. हांगा कितें, गोंयकार गोंयकार, टॉपीक क्लोज. गोंयचे जन्मान कोण आयलो आनी गोंयचे खातीर कोण आसा आनी कोण वावरता इतलीं वर्सां, तांकां तूं समज हाडून तुवें म्हाका सांग. तूं आतां एक एग्जांपल, आमकां ते दिल्ली बी एकदां बिजली आसनाशिल्ली, तांकां ती बिजली मेळ म्हूण तांकां तें खूब व्हडलें दिसलें. आमकां बिजली आसता, हय. ती म्हारग आसा खरी, आतां आमी बॉब मारता तशें, ती बिजली म्हारग आसा, बट तुका आतां फ्री फ्री म्हणलें आनी सारको सप्लाय ना जाल्यार फायदो कितें? ओके. हांव कितें म्हणटा, तूं आमकां दिल्ली मॉडेलाची उलयता आमकां आतां. हांव तें सुद्दां सांगलें हांकां, ते फ्रीची पॉलिसी चलनाका. आमी आतां कितें काम करया, लोकांचे डिपार्टमेंटांनी कामां जायना, हम्म. ह्या डिपार्टमेंटांनी जायना, टीसीपीन जायना, थंय या, हय. हेल्थान या, आनी खंय या, सगळे डॉक्टर पाड आसपाक शकना, सगळे इंजिनियर पाड आसपाक शकना, सगळे कोण पाड आसपाना. जे जे पाड आसा त्या एरियान वचया, उलोवया, बाबा कितें जाला, तुजो मुद्दो, तुका घेवन थंय या, तेजे कडेन बसया, तो इश्यू हायलायट करया, हे तुमच्या गांवांत घडटा जाल्यार आमकां कळया, आमी थंय येता. हें प्लॅनिंग अशें आसपाक जाय. मागीर आयकुना तुजें. ना, मल्टिपल टायम्स म्हळ्यार तितकोच टायम. म्हाका आतां हांव शॉक खंय आसा, चिंतन बैठकीचें चिंतन आमी जितले केलें, बैठकी केल्यो, तेजें चिंतन जालेंच ना. बैठकी चिंतनाचें जाताल्यो एक्शन जावना. ना, बैठकी जाताल्यो चिंतनाच्यो, चिंतनाचें एक्शन जावना. चिंतताले पूण तुमी बसून थंय काय आयकताले? ना, सांगताले, ते सांगताले तुका आमी सांगताले, आनी ते आयकताले. इसके ऊपर काम करना है म्हणटाले. अच्छा. काम आतां केन्ना करपाक रावला 27 तेज्या पयलीं आमी पळय, एक सिंपल 500 मनशाक आसता, कोणाक 2 म्हयन्याचे आसता, 6 म्हयन्याचे आसता, सो 500 काबार आमी म्हणटा. 4 म्हयन्याचे काडले, 4 4 वर्साचे, वर्साचे काडले. 4 वर्साचे 500 काडले. आनी वेन इट केम रियली टू फायट फॉर गोवा, आतां ज्या प्रमाणे चल्ला त्या प्रमाणे अशें दिसलें की हांगा रावन तूं ओगी बसून तूं बेश्टो उलय, हे कर आनी काबार कर, नाजाल्यार तूं देंव आनी तोडफोड कर. आतां कितें करपाचें चिंतला तुवें? आतां तेच सांगलां न्ही, प्रेसान सुद्दां सांगलां, आय वील. म्हाका खूब जाण प्रेसवाल्यांनी विचारले, खंय रे बीजेपीन रे, खंय रे काँग्रेसान रे, खूब जाणां विचारले. अरे म्हणलें आयजच पार्टी सोडला. ना, खुबशे जाण पयलीं खंय वचपाचें तें चिंतून पार्टी सोडटात. ना ना, सी अगेन, हांवें जेन्ना पार्टीन जॉयन जालो, आमी 4-5 भाव आशिल्ले आमचे, तांकां आमी नीट गेले, कोणाकय सांगूं ना, कांय करूं ना, दिल्ली गेले, जॉयन जाले आनी आयले. आनी मागीर लोकांक सांगलें आपान जॉयन जालो हांव म्हणून. ही चूक जाली म्हाजी, लोकां कडेन चूक मागता हांव, म्हाज्या गांवच्या लोकां कडेन, म्हाज्या नावेलीच्या फॅमिली कडेन, की ती चूक जाली हांवें तांकां विचारपाक जाय आशिल्ली. पूण आतां ती चूक एकदां कितें आसता, चूक सदां रिपीट जायना आनी जावपाक जायना. दुसरी चूक करप ना. आनी आतां जी चूक जावपाक जायना म्हणटा कित्याक, बिकॉज हेज अ यूथ आय फील येता ते पिळगेचे भार आमचेर आसा. सो आप इज बॅड पार्टी म्हणटा तूं? हांवें बॅड पार्टी म्हणूंकूच ना ती. दे हॅव टू तूं जे लिसन टू तरेन उलयता सामकें रिपेंटन्स दे करता. हॅव टू सी, अ लिडर शूड बी अ गुड लिसनर टू, आनी आफ्टर लिसनींग दे हॅव टू रिएक्ट टू वॉट दे हॅव लिसन टू. हांवें तुका म्हणलें, भाई हो रस्तो बरो ना, हांगच्यान मडगांव वचपाचो, आमी फोंडेच्यान मडगांव या, हो रस्तो पाड जाला मडगांवच्यान असो वचपाचो. तूं आयकता, हांव थंयच्यान आयलां तुका सांगता, हांव हो रस्तो पाड आसा, त्या वाटेन या, तूं आयकता. तूं आतां लिडर सो आमचो सगळ्यांचो, तुका सांगता, तूं हें आयकून परत त्याच रस्त्यार वता, वचून सांगता, अरे म्हणटा हो रस्तो पाड आशिल्लो. मागीर आमकां सगळ्यांक आपयता, अरे हो रस्तो पाड आशिल्लो मरे. आमी सांगता, अरे सायबा, आमी तुका सांगिल्लें तो रस्तो पाड आसा, त्या रस्त्यार वचनाका, आमी फोंडेच्यान या. तेन्ना तुवें आमचें आयकुना. ना म्हणटा आमी, आतां हें जालें न्ही, हेजेर आमी आतां चिंतन बैठक घेवया म्हणटा. सो आतां आमी चिंतन बैठक घेतली. परत सांगलें, आतां हांगच्यान वास्को वचपाचें आसा. आमी म्हणटा वास्कोचो वयलो ब्रीज घेवन सकयलो रस्तो पाड जाला. आमी सांगता, सकयलो रस्तो पाड जाला, तूं तरी पूण सकयल्या रस्त्यार वता, आमकां घेवन सगळ्यांक, आनी परत वास्को पावता. मागीर म्हणटा, ए रस्तो पाड आशिल्लो मरे म्हणटा. मागीर म्हणटा, सांगिल्लें तुका आमी. मागीर म्हणटा, तुमी म्हणटा आमकां आतां लिडर, चल आमी हेजेर आतां चिंतन बैठक घेवया. सो म्हाका एक सांग, आमी चिंतन बैठकीक तुमच्या वांगडा येता, रस्त्यारूय तुमच्या वांगडा येता. अरे चिंतन बैठक जातकच आमचे नेक्स्ट 2 तिसरेदा तरी आयकय, काय आमी वचून धडवत वचपाचें आनी मागीर चिंतन बैठकी आयकुपाचें, वचपाचें धडोवपाचें, चिंतन बैठकी. सो हांव कितें म्हणटा,
पार्टी वॉज गूड, बट एडवायजर्स थोडे आमी जे दिताले ते एडवायजींग सांगताले ते दिल्लीचे राजकारण वेगळें जातालें. थंय दिल्ली कशें आसा, अरविंद केजरीवालाक पळोवन वोट मारता लोक. अर्दे आमदार जाला पळय थंय, तेमी ना म्हणून सांगचें म्हाका, जाला पळय ते अरविंद केजरीवाल म्हणून जाला. ताका पळोवन केलें. हांगा तूं एक खंयचो लिडराक पळोवन 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन धाड आनी मतां मार. ना पयलीं आसतालें तें. ना हांगा दाखोव आतां करून धाड. तुका अशें छाप लायताले लोक आमचे गोंयकार, ताका पूण आपूण तुका वोट मार, तुज्या दारां वतले काय आमी तेज्या दारां वतले काय म्हणून. थंय ते कोण आमदार जाला पळय, खंय दिल्लीचे आतां ते आमदार जाला, कोण भायर आशिल्ले येवन हांगा थंय आमदार जाले. आयकय खंयच्यानी येवन आमदार जाले थंय, मागीर ते हांगा येवन आमकां एडवायस दिता, तुमी अशें करपा जाय तशें करपा जाय. हांव म्हणटा अरे बाबा हांव 15 वर्साच्यान बॅनर लावपाक लागिल्लो पार्टीक हांगा गोंयान भोंवतना. कोणाची इलेक्शन आसलें आमी तेन्ना भुरगे सायकलीन भोंवले, हे पेम्पलेटी वाचपाक. कोणी आयले की गांवान कशें वता, एक कॅम्पेनींग आयले सगळे भोंवले. आमचो तसो एक क्रेज आशिल्लो त्या टायमार. सो आमी तशे भोंवताले कशें, हे या रे म्हणून. तेन्ना हय तेन्ना ते आमकां राजकारण कळटालें, कॅम्पेनींग कसो करता काय तो. हे खंयच्यान आयले अरविंद केजरीवालाचो फोटो पयलो आनी इलेक्शन जिखून गेले, आनी मागीर थंयच्यान तांकां हांगा धाडलो आमकां इलेक्शन शिकोवपाक. अरे आमी 15 वर्साचे आसतनाच्यान राजकारण पळयता. सो आतां म्हाका सांग एक फ्रँक आन्सर. आम आदमी पार्टी काबार म्हणटा खुबशे जाण की बाबा लिडर सोडून गेला. डू यू बिलीव की त्या पार्टीक फ्युचरूय आसा गोंयांत? सी हांव अगेन्स्ट खंयची पार्टी काबार जायना. पार्टेक आमी म्हणटा तश्यो खुबश्यो पार्ट्यो पयल्या आमी, सकयल पडटा परत वयर सरता, सकयल पडटा वयर सरता. आतां तशें आंध्रान पयलो लोक म्हणटाले जगन काबार जालो, जगन रेड्डी. खंयच्यान ना खंयच्यान तेजे तो आपलें करता, कार्य चालूच आसा. हांगा महाराष्ट्रान आमी लेटस्ट पयले हो काबार जाता म्हणून शिवसेना, थंय आपुणशे परत ते रेडी जावपाक लागले. खंयच्यान तरी आपले हात पांय दोडायता. सो हांव कितें म्हणटा, खंयची पक्ष काबार जायना, की एक पक्षाचो आयडियोलॉजी आसा, पूण आतां आपण रावन म्हाका अजून आपाची आयडियोलॉजी कळूना. ऑनेस्ट पॉलिटिक्स इज देयर आयडियोलॉजी. ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, नॉन करप्ट, नॉन कॉम्युनल, ते मानता, नॉन क्रिमिनल. अजून पावरान येवना म्हणून करप्ट जावपाक शकना गोंयान. आनी आमचे गोंयकारांचे सांगता, कित्याक सांग मॅक्झिमम गोंयकारच आसा आमी पार्टीन. सो आमचे मदीं कोण करप्शनान ना हें मानतालो, कित्याक कांयच ना आमचे कडेन. बट आयडियोलॉजी कशी आसता पळय, एक गांधीयन आयडियोलॉजी आसता, एक रायट आसता, एक लेफ्ट आसता, एक मिडल आसता. खंयची ती म्हाका ती उजून समजुना, रायट लेफ्ट काय मिडल ती. आनी हांवें तेंय सोडून दिलें नाका म्हणून. आमी म्हणलें कितें बेजीक मुद्द्याचेर या, गांवच्या एक पर्सनल कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या या. हांवें तांकां इवन तो मुद्दो सांगिल्लो, एक संडेक आमी खंयच्या खंयच्या गांवांनी वचून बसया, उलोवया लोकां कडेन, कनेक्ट जावपा खातीर उलोवया लोकां कडेन. वळखना आसूं आमकां या, लोक गाळी मारतले घेवया. आयकुना पूण तुजें 1-2 आयतार कितें केलां आमी, तुवें घेतले आसता ते एक मया केल्लो आमी. हय. आतां म्हाका सांग नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट फॉर यू, लास्ट फेज ऑफ आय विल सी दॅट आय वोंट रिपीट सच मिस्टेक्स विथआउट नॉट टेकिंग माय पीपल इन. 27 तूं कॉन्टेस्ट करता, नावेलच्यान कॉन्टेस्ट करता. 100%. कित्याचेर कॉन्टेस्ट करता अजून ते लोकांक डिसायड करूं दिनी. आतां पळय, आतां लोकांन सांगलें आयकोन हांवें पार्टी सोडली. आयज तुमी खंयी सगळे तुजे सोशल मिडियाचेर पळया, कमेंट पळया की लोक थंय झगडटा. तो म्हणटा ही शूड जॉयन काँग्रेस, म्हणटा ही शूड जॉयन. आतां तुजेर कॉमेंट्स अगेन्स्ट सकयल रॉंग आयले जाल्यार ना, तूं कशें रॉंग म्हणटा तेजेर प्रश्न आसा. रॉंग कमेंट्स म्हणल्यार मनीस मारता काय बॉट्स मारता तेजेरूय वर्कआउट करा तुमी. कित्याक म्हाका एकदां दिसता बॉट्सान बी मारले जाल्यार, बॉट्स मारता न्ही जाल्यार अगेन्स्ट मारतले कमेंट्स. कळ्ळें तुकाय खबर, तूं यू विल बी वेल वर्स्ड विथ इट. इतले बॉट्स आसता की थोडे बॉट्साक आतां जे म्हाजे फेवरान आशिल्ले ते आयज अगेन्स्टूय जावपाक शकतले. बॉट्स, हय बॉट्स, लोक न्ही, गोंयकार न्ही. आतां पळय सद्या सुद्दां आमचे लायव्ह चल्ला, तेजेर सकयल कॉमेंट चल्ल्या की प्लीज जॉयन काँग्रेस म्हणून. थोडे म्हणटा प्लीज जॉयन बी इंडिपेंडंट म्हणून. सी हांव आयज एक स्टेटमेंट दिता. हांव म्हाजे स्वताक नावेच्या लोकांक अर्पण करता. हांव जो लोक कनेक्ट प्रोग्राम आसा, जेन्युअनली 20 ते 25 घरां एक वॉर्डांतली करतलो, बुथाची करतलो, तांकां विचारतलो, तुमची नांवां सांगनाका म्हाका, तुमचे मुद्दे सांगा म्हाका. आनी हांव सिद्धेश भगत, वळखना जाल्यार दोन सांगतलो, हांव सिद्धेश भगत, हांव आपान आशिल्लो, म्हाजी मिस्टेक जाल्ली तेन्ना तुमकां विचारनासतना गेलो. आतां हांव तुमच्या दारान आयलां, खंय वचूं तें तुमी म्हाका सांगा.
हांव असो वचूं काय मोदी रावूं तें तुमी सांगा. तें जेन्ना रिपोर्ट म्हाजे कडेन कंप्लीट जातलो तो रिपोर्ट हांव तुमकां सबमीट करतां कितें आसा तो तुजे लोकांचें. एडवायझरांक सबमीट करून विचार आपूण खंयच्या पार्टीन वचूं ना आतां मेन म्हणटा ते 14 तारखेक व्हॅलेंटायन्स डे दिसा हांवें एक प्रोग्राम दवरलो, फ्री आय कॅम्प आनी हा. फ्री वॉकलां दिवपा लोकांक. त्या ओके दिसा कोण कॅम्पाक येतली पळय आकेंबाईजाच्या तेंकांय विचारतलो पेपर पेन घेवन हांवें पार्टी सोडली हांव खंय वचूं. कित्याक सांग, ती लास्ट टायम मिस्टेक केला पळय हांवें ती परत मिस्टेक करपाक सोदना. लोकांक विचारून वतलो ना म्हणटा आत लोकांनी म्हाका कितें सांगता तें करतलो. खंयची पॉलिटिशियनांनी लोकांनी पॉलिटिकल सांगता. पार्टी काय नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट ऑल्सो. सी इफ बीजेपी येवन वोट मारना, कमळ येवन मारना, हात येवन मारना, झाडूय येवन मारना, बॉली येवन मारना, नाल्ली येवन मारना. ती प्रजा आसा पळय ती येवन मारता. सारकें लोक येवन प्रजेचो मारता. कल खंय दिसता तुका नावेली अशें खंयच्या वटेन आसा सो दिसता सी सध्या? वन थिंग आय एम क्लियर. खूब जाण विचारताले म्हाका फाटल्या दिसांनी झेडपी कॅन्डिडेटाक जो सरपंच तुज्या वांगडा आशिल्लो, जो वॉर्ड मेंबर, ज्या वॉर्डांतलो तुज्या वॉर्डांतलो पंच आयज झेडपी जाला, म्हणल्यार म्हाज्या वॉर्डांतलो पंच जो दुसऱ्या वॉर्डान रावतालो तो वॉर्ड नंबर 8 हरची, तेका आमी जिखून हाडलो 6. तो वॉर्ड मेंबर आयज झेडपी आसा दवरले. सो खूब जाणांच्या मनान आशिल्ले अरे खूब जाण भाईन कितें केला काय, भाईन कितें केला, आपाचो कॅन्डिडेट नाशिल्लो मरे, पूण हो भाई वांगडा एवरी व्हिडिओन आसता. भाई वता थंय आसता आनी तो भाई बरोबर आसता आनी भाई तेज्या वांगडा आसता, कंटिन्युअस आसता दोग जाण. तो झेडपी काँग्रेसीचो जाला. आयज भाईन पार्टी सोडली, भाई काँग्रेसीन वता काय कितें, थोडे म्हणटा ना भाई बीजेपीन वता काय कितें. भाई वता ना खबर लोकांचें ना. म्हणणें कितें जालां, लोक आतां आयज सुद्दां हांव एक मरणाक गेल्लो, म्हाजो एक फ्रेंड बरो आमीक म्हाजो भाव परेश भाई एक्सपायर्ड जालो, परेश नायक एक्स झेडपी एक्स झेडपी. थंय सुद्दां लोकांचें म्हणणें वेन आय वॉज देर इन दॅट मुमेंट ऑल्सो आय वॉज लायक हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ हिम. जेणे म्हाका हारयल्लो इलेक्शनाक, बट वी वर द बेस्ट फ्रेंड्स. आमी उलयताले हांसताले, वी नो वॉट इट इज. आय रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. थंय सुद्दां म्हाका लोकांनी इन दॅट सिट्युएशन ऑल्सो लोक कॉंग्रेच्युलेटींग मी फॉर लिव्हिंग द पार्टी. म्हाका अशें दिसलें की हांव मरणाचे घरान सुद्दां वचून लोक भायले जे भायल आशिल्ले प्रजा ते म्हाका विश करता. आनी म्हाका तें समजना कित्याक परेश भाई वॉज लायक व्हेरी क्लोज टू मी. सो लोकांचे कोण घर वापसी म्हणटा, कोण आनी कितें म्हणटा. घर खंयचें पूण तुजें वापसी वचपाक? लोकांचे खूब जाला घर वापसीचे. घर खंयचें पूण तुजें? ना तेच तेंचें घर तें आतां कशें आसा, तेंकां थोड्यांक कितें दिसता हेजी आयडियोलॉजी बीजेपीची, सो हेणी घरान येवचें. थोड्यांची आयडियोलॉजी दिसता काँग्रेसीची, तुजी घरात तांकां वेगवेगळी दिसता. आतां पूण सांगपाचें म्हणल्यार इफ यू गो टू सी 2012 जेन्ना पयलीं इलेक्शन जाल्लें यूथ काँग्रेसाचें, पयलें तेन्ना वोटींग बी जालें, तुका आयडिया आसता. हय जाणा. आय वॉज द यूथ प्रेसिडेंट ऑफ नावेली, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ नावेली. कोट करा 2012 फर्स्ट पार्टी. अजून पर्यंत हांवें 11 वर्सां ही चार सोडली जाल्यार 11 वर्सां हांव काँग्रेसीन आशिल्लो. हें कोणेंय सांगपाक शकतलो. घर वापसी जाल्यार काँग्रेस वचचें पडलें. ना हे लोक म्हणटा, काँग्रेसीचे लोक ते म्हणटा, बीजेपीचे लोक हे म्हणटा, बट हांव तुजे फॅक्ट्स अँड फिगर्स पळय जाल्यार घर वापसी काँग्रेसीन आशिल्ली. लोक कनेक्ट, लोक कनेक्ट. लेट पीपल डिसायड. कित्याक सांगता तुका हांव तेंचे भशेन 2000 हांव बीजेपीन केन्ना वचूं नाशिल्लो. कित्याक काय म्हणल्यार 11 वर्सां काँग्रेसीन रावप आनी हांव काँग्रेसीन जेन्ना इंटरनल पॉलिटिक्स जालें यूथ काँग्रेसाचें तेन्ना आमकां भायर दवरलो, उडयलो. आमी जो वचूं ना तें तुकाय खबर आसता. तेन्ना यूथ काँग्रेसाचे प्रेसिडेंटा खातीर जावन आमी सांगताले आमकां भायर उडयनाकात हेंचे झगड्या खातीर आमकां काडलें आनी भायर उडयलें आनी मागीर परत आपयलें आनी घेवंकूय ना. बट आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो आमी हे पॉलिटिक्स जे आसा एक पार्टीचे अगेन्स्ट आमी झगडटले, आमचे तकले नाशिल्ले. So last known party was Congress that you have joined. The only party I was Congress. After that you came to Aam Aadmi Party. हय. आणि सध्या 27चे इलेक्शन विल वाइंड अप द इंटरव्यू कारण 27चे इलेक्शन यू आर कॉन्टेस्टिंग ऑन व्हॉट टिकेट इज येट टू बी डिसायडेड. पीपल विल डिसायड थ्रू लोक कनेक्ट आणि ट्रान्सपरंट हे फायल हाडून तुका दितलो सिद्धेश भगत आमचे कडेन दितलो आनी आमी बसून ताका सांगतले खंयच्या पक्षान वचप. ना ते पळय न्ही कितें नाल्यार फाल्यां कशें जातलें थोडे कितें आसता सर्वे रिपोर्ट आसता, एका टिकेट दिवपाची, तेका टिकेट दिवपाची, तेका टिकेट दिवपाची, ग्राउंडार एक रिपोर्ट आसा थंय रिपोर्ट पावता वेगळोच. सर्वे रिपोर्टूय वेगळे खूब अशें आसता. खूब शिकलो हांव सर्वे बिर्वे बी म्हणटा ते बॉट्स सर्वे खूब शिकलो हांव. बॉट्स
बॉट्स म्हणजे खूप जाणांक खबर ना जाल्यार ते मनीस एक्झिस्टूच नासता पूण कोण तरी तो कॉम्प्युटर चलयता आनी धपक्यान गाळयो मारपाच्यो सुरू जाता आता म्हाका पडटल्यो तशें थोड्यो. पयलीं फावरार पूण तुज्या पडटा चॅनलाचेर दिसता. चड पडटल्यो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका हांव कित्याक म्हणटा. सो देव बरें करूं Thank you. अँड ऑल द बेस्ट Thank ऑन you. युअर फ्युचर एंडेवर. Your blessings and support needed with Goans. सो नावेली कार कितें म्हणटा ते डिसायड जाल्या उपरांतूच आपूण फुडें कितें करतलो आनी कितें करतलो तें ठरयतलो अशें सिद्धेश भगत म्हणटा. लोक कनेक्ट इज अ गूड इनिशिएटीव, एटलिस्ट कॉन्सेप्ट इज गूड, लेट सी हाव इट रोल्स आउट. ताका लागून मनीस लोकां कडेन वता आनी विचारता की बाबा हांव खंय वचूं, किंवा लोकांचे कडल्यान तो मुद्दे जाणून घेता, तुमचे मुद्दे कितें ते. सो दीस इज वन इनिशिएटीव दॅट ही इज टेकिंग. सो थँक्यू. And thanks for choosing us to be the first channel to give your interview after your resignation. You're watching Hub Encounter with Siddesh Bhagat on your favorite channel, Goa News Up. Keep watching us.